एक लॉक मारतलो, चुकीचो संदेश वतलो म्हूण पुलिसांचो कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट। ह्या प्रकरणांतल्या बाकीच्यांक धरूंक पुलिसांक क्लॉडाची कस्टडी जाय। मायन्स खात्याचे कचेरेक लॉक मारपाचे प्रकरण क्लॉडाची फाट सोडिना। निमाणे क्लॉड अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात पावलो। पणजी प्रधान जिल्लो सत्र न्यायालयात एक्टिव्हिस्ट क्लॉड आल्वारेसाचे अटकपूर्व जामीन अर्ज आड पुलिसांनी सोमारा जाप दिली। क्लॉडाक अटकपूर्व जामीन मेळत जाल्यार चुकीचो संदेश पावतलो म्हूण पुलिसांचो आर्ग्युमेंट। क्लॉडाक जामीन मेळत जाल्यार फुडें फाटीं कोणूय उठतलो आनी सरकारी कचेरेक लॉक मारतलो। क्लॉडान मायन्स खात्याचे कचेरेक लॉक मारूंक वतना बरोबर आनीकूय कांय जाणांक व्हेल्ले। कांय जाणांची वळख पटूंक ना, ते खातीर क्लॉडाक कस्टडीत घेवन तांकां सोदूंक जाय म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगलां। क्लॉडाक जामीन मेळ्ळ्यार तो खंय साक्षीदारांचेर दबाव हाडूंक शकता, पुरावे ना करूंक शकता। क्लॉडाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे कोर्टांत ब्रेस्तारा फुडली सुनावणी जातली। सुनावणी जायसर क्लॉडाक भितर व्हरोंक मेळचो ना म्हूण कोर्टान क्लॉडाक अंतरीम थाकाय दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फातोड्डे रिनोवेट केल्ले SGPDA नुस्त्या मार्केटाचें उक्तावण थंयचो आमदार मंत्री विजयान सोमारा केलें। आमदार चर्चेलूय आशिल्लो। मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय ह्या नव्या मार्केट प्रकल्पाचेर साश्टीकारांक परबी दिली। 2 कोटी मोडून मार्केटाचे रिनोव्हेशनाचो पयलो टप्पो जाला। उरिल्लें खंय रोखडेंच जाग्यार घालतले। आजच्या दिसा एक बरी खोश भोगता की आमी जें कितें मनान घेतिल्लें तें एक 6 म्हयन्यान आमी करूंक पावल्या। खूब जाण डेव्हलपमेंटाचें उलयतात। डेव्हलपमेंट म्हणटा तो करून दाखोवंक दिसूंक जाय आनी तो करून दाखोवंक आमकां मेळ्ळा आनी तो एक्झॅक्टली 17 वर्सां 17व्या एनिवर्सरीक म्हळ्यार 17 वर्सां पयलीं हे मार्केटान आमचे नुस्तेकार भाव भयण भितर सरिल्ले। एक्झॅक्टली 17 वर्सां नंतर आमी एक तांकां रिनोवेटेड मार्केट जें एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें आहा तें मार्केट आमी तांकां दिवंक पावतात म्हणून चड खोश भोगता आनी ताजे खातीर सगळे गोंयकारांक सगळ्यांक तुमी जे हांगा आयल्या तांकां सगळ्यांक परबी दिता। मागता की सगळ्यांचो आमकां आदार जाय, सगळ्यांचें आमकां सहकार्य जाय, एक बरें मार्केट करून दाखोवया। हें फक्त फातोर्डा आनी मडगांवा खातीर न्ही, पर्रीकार पसून मातसो चुकला तो मडगांवकार म्हणटा ते साश्टीकारांचे न्ही, सगळे साश्टीकार हांगा येवन नुस्तें घेतात। सगळे साश्टीकारां खातीर ही फॅसिलिटी आमी केल्ली आहा। सरकार म्हणटा तो कंटिन्यू प्रोसेस डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय, पूण विजयान चड तो डेव्हलपमेंट केला। कित्याक विजयालो चड पेज आहा सरकाराचेर। सरकार कितें आयकत गेलें तेका लागून चला लोकांच्या नात्यान शाबासकी दिवपाक विजयाक हें बरें मार्केट केलां आनी एक तेका हांव शाबासकी दिता। कित्याक नुस्तें कातरपाक त्या वयना ही एक बरी तुगेली आयडिया। कित्याक हिंगा नुस्तें कातरलें जाल्यार सगळें मॅच जाता त्या वाटेन वयला। त्या पासून हांव मागता जे होलसेल जे मार्केट बांदतलो ते बरें नेटान बांदतलो। मार्केटाचे उरिल्ले कामूय रोखडेच जातले म्हूण पर्रीकार सांगता। आजच्या दिसा तुमचे अभिनंदन करता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता की बाकीचे भाग जे आसा मार्केटाचे ते सुद्दां आमी घेवपाक सांगलेले आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी त्या हाजेर सुद्दां एक बरें डेव्हलपमेंट मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलें आनी म्हाका स्वता पर्सनली येवपाक शक्य नासल्या बद्दल हांव तुमचे दिलगिरी व्यक्त करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गिव एक ब्रेक। गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो नमन तुका गोंयकारा, 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 नमन।